हांगा वायफाय स्टुडंट्सांक उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आतां भुरग्यांक पळय इंटरनेट हांगा खंयच मेळना, हांगा प्रॉपरली घरान बी नेटवर्क ना, भायर वयचें पडटा. म्हणून तेंचे हांगा स्पेशल स्टुडंट्स आसा ते वायफाय घातला. ती बरी हें करून दिल्लेली आसा, तेचो बरो उपयोग जातलो अशें हांव हें करता भुरग्यां कडेन. आता ही एक कंटिन्युटी सर्वीस मेळ्ळी जाल्यार एक भुरग्यांक बरें जातलें. आनी सद्या हे कोरोनाच्या हेका लागून भुरग्यांक स्कुलांनी वचूंक मेळना. ते कनेक्टिविटी मेळून ते बऱ्या खातीर यूज करचो तेंच्यांनी. आनी पेरंट्सांनी तेजेर भुरग्यांचेर लक्ष दिवचो जाय. तेजो मिसयूज करपाक दिवचो न्हू. ना म्हटल्यार आतां 2 वर्सां जायत येयले, भुरग्यांक खूब त्रास जाता जाल्यार तेंच्यांनी आजून पासून ते प्रॉब्लम ते सोल्युशन आजून तेजेर कांयच काडूंक ना. आनी जाता तितले लोकांनी म्हाजे कडेन येवचें आनी एटलिस्ट 50 भुरगे तरी आसचे एके कडेन. आनी देवळान तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिवचें, तशेंच खंयसर हॉलान म्हणू नाका नाल्यार स्कुलान अशें आमकां हें दीत परमिशन जाल्यार हांव खंयसरूय तांकां दिवपाक रेडी आसतलो. आनी भुरग्यांक हांव सांगता तुमी बरें शिकचें आनी फुडें हांव फ्युचरान समज जालो MLA पेडणेचो जाल्यार शिक्षणा कडेन केन्नाच खंयसर कॉम्प्रमायज जावंक दिवचो ना. आनी म्हाजो सगळ्यान सपोर्ट पयलो शिक्षणा कडेन भुरग्यांक लागून आसतलो.